एक फावटी एकलो मनीस द्राक्ष हाडूंक गेलो. द्राक्ष कोत्ता तुमकां व्हडले आसतात न्ही आमचे पुरा मेजार पुडकोर मेजार पुरा रास घालून द्राक्ष आसता थंयसर व्हडली रास आसली द्राक्षाची बरी ज्युसी ज्युसी द्राक्ष. आनी हो मनीस आंगडी लागीं सारता आंगडीकारा लागीं द्राक्षेक कितले द्राक्षेक 90 रुपये 90 रुपीज. आणि त्या मेजार एका देगेर या गोंसातान भायर आयिल्ले द्राक्ष आसतात न्ही ते पूर रास घालून एका देगेर 1-2 किलो बरो आसले. व्हडली रास फ्रेश आयिल्ले कोणा फ्रेश खंय नासीक न्ही हय नासीक द्राक्षाची व्हडले थंयच्यान आयिल्ले हांगासर आनी एका कुशीन इल्लेशे द्राक्ष तेत तशेंच परसळटात ज्युसी ज्युसी बरे आसात. आनी हो मनीस विचारता हाका कितले देगेर आसल्याक ताका 30 रुपये किल्याक. अरे ताका 90 रुपये 90 रुपीज आनी हाका 30 रुपीज सेम जाय ते कित्या. आंगडीकार म्हणटा ते दाळा केदाळा त्या पांट्यांतले जडोन गेले पळय इट लॉस्ट इट्स व्हॅल्यू. केदाळा पांट्यातावन निकळले पळय त्या दाळा ताचे मोल गेले. केदाळा हांव कुट मातावन निकळ्ळो पळय वेचीक पुतू बाबा म्हज्या वांटा घेवचे म्हाका ती गेलो 30 रुपये 30 रुपये. वाडे आतावन भायर गेलो वाडो तेंगे ते सगळे ताणें सांगले बरें जायचे की हांवें सांगलें जायना गी तुवें घरांत जाल्लें सांगूंक गेलें तुवें सांगलें घरांत जायना आनी वाड्यान जाता सायबा हांवें सांगलें जायना गी तेंगे ते थानेन जायचे तशें हांव येना आनी हांव येना म्हणून सांगला तो येवंकूच येना. 30 रुपये कितले 30 रुपये. वाड्यांत रावलो संचालकी वाड्यार पुरा 90 रुपये कितले 90 रुपये. इगर म्हाका जायना त्या मिटिंगाक जाल्यार आनी हांव येना म्हाका नाकाच नाका कितले रुपये 30 रुपये. विंचोवन तुजी आनी म्हजी मोगाळ भावा भयण कामा तळार सांगात रावया कुटुंबांत सांगात रावया वाड्यांत सांगात रावया इगर्जेंत सांगात रावया. त्या दाळा आमी 90 रुपये भरपूर यथेश्ट फळ दिवचे जाता आमी नाजाल्यार भेंडून उज्याक घालून कळ्ळें लासतात. निमाणे गोबर मात्र निमाणे गोबर मात्र विंचोवन तुजी आनी म्हजी आमेन.